गोवा आणि कारवारच्या शिमेचेर आशिल्ल्या माजाळी आबकारी चेकपोस्टाचेर गोंयसून केरळच्या दिशेन वचपी एका ट्रक चालकाक कर्नाटकाच्या आबकारी विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी मारहाण केल्याची घटना घडिल्ली आसात। गोंयसून केरळाक पिण्याच्या पाण्याची फिल्टर भरून वचपी हो ट्रक चालक VR कुमार एका दारू तपासणी खातीर ही जी गाडी आसा ती गाडी माजाळी चेकपोस्टाचेर आडयली आणि ती दारू गाडी चेकिंग केली असता त्या गाडीत दारू मेळूंक ना आबकारी विभागाक। त्यानंतर तेज्या चालका बरोबर आबकारी विभागाने अधिकाऱ्यांनी हुजत घालीत तेका मारहाण केल्याची घटना घडिल्ली आसा आणि ही घटना आसा ती आबकारी चेकपोस्टाच्या CCTV कॅमेरात कैद जाल्ली आसात। आणि या प्रकरणी जो चालक आसा RV कुमार यांनी चित्ताकूर सदाशिव या पुलीस स्थानकात आबकारी अधिकाऱ्या विरुद्ध कंप्लेंट केल्ली आसात आणि तेजेर कारवाई करण्याची मागणी केल्ली आसा। दरम्यान या प्रकरणी कारवार जिल्हा माल वाहतूक ट्रक असोसिएशनचे अध्यक्ष माधव नायक यांनी या प्रकरणी कारवार तहसीलदाराक निवेदन दिवन आबकारी अधिकाऱ्याचेर कारवाई करपाची मागणी केली आसा। ना जाल्यार 21 ऑक्टोबर रोजी आम्ही माजाळी हांगासर वचून रस्तो आडवून रस्ता रोको आंदोलन करतलो असो इशारो दिल्लो आसा। पुर्वतंडा खातीर प्रमोद फोंडे।